पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेव. नमस्कार. आम्ही तिरुमला वेंकटरमण देवस्थान तीर्थळीचे आडಳಿತ मंडळी सध्या सांग रब्बेल असाचे तुम गोतशील म्हणके मलनाड तीर्थळी तीर्थराजपुरा म्हणून तीर्थाकाची राजपुर आहे असल गावांतू आमचे गेले 300 वर्सां दोकून येऊन हांगा रब्बेल आशिल्ले आमके एक वेंकटरमण देवस्थान जाऊ का म्हणून आम्ही सुधींद्र तीर्थ स्वामीन सांगिल तेन्ना तांगेल ओप्पीक घेवन येवन आम्ही आरंभ करचे वेळारी आमकां तिरुपती देवस्थाना दोकूनच देव येवचे तसले एक अवकाश मेळ्ळे. तिरुपती देवस्थाना दोकून देव येत आयलेले हांगा अनंता नोपी दिवस येवन पावलेले देव 7 महिने भितर हे सगळे देवस्थान निर्माण जावन ते स्वाम्याले हत्तांतूची प्रतिष्ठा जाल्या सुधींद्र तीर्थ स्वाम्या हत्तांतू प्रतिष्ठा जालेले ಕೆಲವು देवस्थान आस म्हणजे जाल्यार ताजे एक श्रेय आमगेल देवस्थानाकय मेळटा तांगेल पूर्ण आशीर्वाद आसा तांगेल आशीर्वादा निमित्त हें देवस्थान चलता आनी खंयचेय देवस्थानां जाल्यार 12 वर्सां एक पाटी सहस्र कलश जात म्हणून जाल्यार आमगेल देवस्थानांत 10 वर्सां भितरीची सहस्र कलश जाला सैमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल हत्तांतू हें सहस्र कलश चल्लेलें आसा. हें देवस्थानांत 2 पर्व विशेष जावन चलताची खंयचे म्हळ्यार एक वैकुंठ एकादशीक हांगा 10,000 जनांकिंत चड जन सेरवताची सगळे तालुकाचे जन हांगा सेरवून भेद नाशी एकलयन राबोवन वतात तितले जन काही लड्डू प्रसाद वितरण आसता आनी सकाळ दुखून रात्री वरके निरंतर तुळसी अर्चन आसता आनी एक श्रीनिवास कल्याण आसा हें सेवेदारां निमित्त चलता तसले एक व्हड कार्यक्रम हांगा शनिवाराचे पूजा तिरुपती अलंकार जावन लड्डू सेवा आसूनची तिरुपती म्हणके चलता हांगा आमचे गेल मात्र न्हयशी इतरे ब्राह्मणे हांगा बदल जने येवन हांगा सेवेक भागवयसिताचे असल एक देवस्थानांत आमी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल नांवार एक स्मृती भवन बांदतासाची हांगा नमनमोन्यार सेवा चलता त्रिकाल पूजा चलता हे पुरा कार्यक्रमाक तुम्ही एक पाटी तीर्थळी भेट दिवन येवन आमगेले एक देवाल दर्शन घेवका ताजे एक अलंकार पळोवका हे आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले निर्माण स्मृती भवनाचे निर्माण कार्यांत तुम्ही भागवयसुका म्हणून निमगे ताची तुमकां वंदन सांगता. नमस्कार. श्री वेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा. अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने. सर्वांकाई नमस्कारो. हाव निखिल कामत. आता तुम्ही पळोवनाशा तिरुमला श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान तीर्थहळ्ळीचे कार्यदर्शी मम्मन आमगेल देवस्थानाचे बदल सविस्तृत जावन तुमकां सांगिल्लें आसा. तीर्थहळ्ळी देवस्थान बांदितना आमगेले परमपूज्य काशी मठाधीश जावन आशिल्ले सुधीन तीर्थ स्वाम्यान एक उत्तर सांगिल्लें आशिल्लें आमकां. देवस्थान केवल धार्मिक केंद्र जावचें नज थंय संस्कृती आनी संस्कार हे पुनरुज्जीवन जावता तसलें एक केंद्र जावकार देवस्थान म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या खातीर आमगेल देवस्थानांतू आमी प्रतिनित्य कशी त्रिकाल पूज चलतकी तशी प्रतिनित्य भजन चलता. प्रति वर्ष येद्दोळ थंय भावन मयलाशा पुरो शृंगेरी सुधाकर भटमामलाशा पुरो हंगेले निरंतर प्रवचन मालिके आनी आमगेले धार्मिक जागृती कसन कार्यक्रम जावका ते पुरे चलता आसा. हांव सुरवेर सांगला वरी सुधीन तीर्थ स्वामीन एक मार्गदर्शन केलेलें आमकां. देवस्थान केवल धार्मिक केंद्र जायनाशी संस्कृती आनी संस्काराचे पुनरुज्जीवन केंद्र जावका म्हणून त्या खातीर आमगेल देवस्थान भगलेंत आशिल्ले तसले एक जागेंतू आमी सद्गुरू श्री सुधींद्र स्मृती भवना म्हणून एक निर्माण कार्य जेतिल्लें आसा. ताजे बिल्डिंगा मागशीची तिरुमला श्री लक्ष्मी वेंकटेश कृपा म्हणून
आमगेले देवस्थानाचे वैदिक वृंदाक आम्ही घर बांधून दिलेलं असं. त्या एक सुमार 1.5 कोटी रुपये प्रोजेक्ट आम्ही केलेलं आहे. आमगेले योगानुयोग देवस्थानाचे दशमानोत्सव संदर्भारी परमपूज्य काशी मठाधिपती संयमेंद्र तीर्थ स्वामीनं स्वतः येऊन ते उद्घाटन करून तंतूची वास्तव्य करून आमगेले पेंट एक त्यांनी अनुग्रह केलेलं असं. ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ದಶಮಿ 2019 ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿನ तुम्ही पळयताशपुरो सद्गुरू श्री सुधींद्र स्मृती भवनाक ತಂಗೆಲೆ अमृत हस्तानाची एक शिलान्यास जालेलो आसा. ताजी काम आतां चालू जालेलं आसा. ताजे ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ अंदाज ವೆಚ್ಚ आम्ही 2 कोटी रुपये म्हणून योजन केलेलं आसा. तंतू देवान बोशीत आसले पट्टा देवाले पूजेचे पूजाग्रहाक सुमार 15 ಲಕ್ಷ, स्वाम्याले भिक्षा कोठडीक 10 ಲಕ್ಷ रुपये, एक सुसज्जित जालेले एक सभांगण ताजी निर्माणाक 30 ಲಕ್ಷ रुपये, स्वाम्याले विश्रांती कोठडी खातीर 10 ಲಕ್ಷ रुपये, सभांगण वेदिके खातीर 5 ಲಕ್ಷ रुपये, परगांवतुलेन आमगेल गांवतुलेन स्वाम्यांक भेट जेवतसले कोठडी निर्माणाक 5 ಲಕ್ಷ रुपये, एक अन्नपूर्ण भोजनालय म्हणून एक जेवणा हॉल ताकी एक 25 ಲಕ್ಷ रुपये, प्रसाद कोठडी ताजे पूरे सामग्री सेरून 20 ಲಕ್ಷ रुपये, एक त्या हॉला एदराक एक चंद जालेले एक महाद्वार गोपुर निर्माण जाता ताका एक 10 ಲಕ್ಷ रुपये. तशीच इडी हे आमगेले एरियाचे नेलहासू आणि विद्युदीकरण कलात्मक कुसरी कामाक 20 ಲಕ್ಷ रुपये. हे पुरे मेळून 2 कोटी रुपये म्हणून आम्ही योजन केलेलं आसा. आमगेले गांव तीर्थहಳ್ಳಿ म्हळ्यार एक सना गांव, मस्त व्हड गांव न्ही जाल्यार पुरा परगांव तुलेले सहकारा निमित्त स्वाम्याला आशीर्वादा निमित्त आम्ही 10 वर्सां तू कसं मस्त साधन करू जाला. पुरे गांवतुलेन आमगेले समाजाच्यान आमकां हक्क सहकार दिल्यारी देवालय सन्निधीरी एक सद्गुरू श्री सुधींद्र स्मृती भवना म्हणून आमकां एक योगानुयोग देवालय प्रतिष्ठा प्राणप्रतिष्ठ सुधीन तीर्थ स्वामीन कोण दिलेले तांगेल नावारी एक चंद भवन हांगा निर्माण जाता ताका तुमगेले सहकार आसका म्हणून हांव निमगून जाता. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. ब्रह्मान्ताः गुरुवः साक्षादिष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. तिरुमल वेंकटरमणांक तिशामगेले मठत्रय गुरुवर्यालय दिसा स्मरण करून आमगेले हें देवस्थान जावचे फुडें गोकर्ण मठाचे आमगेले विद्याधिराज स्वामीले तांगेले अमृत स्थान शिलान्यासन जालें. थोडे दिवसांतूच दिसा आमगेले दिसा गौडसार समाजाचें व्हड एक अपेक्षा आमगेल समाज एक देवस्थान जावंक मस्त वर्ष तांगेले संकल्प आशिल्लो. तांगेले शतय गताय प्रयत्नाक अनेक जनां तो दिसा जनसहाय धनसहाय स्वयंसेवक वृत्तपूर्वक ताणें सेवा केल्ल्याक संपूर्ण शिलामय आ चंद्रार्क उडगास उरत तसं लेख म्हणटा तशी तसं लेख शिलामय दिव्य भव्य निर्माण मंदिर निर्माण जालें. इतलें म्हणटना थंय एक हांगा ग्रामस्थांक कोणाल संपर्क केलो तिरुमलांतलो तुमी देवस्थान बांदताचे पळय देवा विशयान आपूण प्रयत्न करता. थंय एक शिलामय कसं आमगेलें संपूर्ण आतां पळयत आसा पळय तुमी तसलें एक सुंदर बिंब तयार जालें आनी आमगेलें बिंब तयार जालें तुमी व्हरता की दुसऱ्या कोणा देवका म्हणून केता न्ही ना आमी कोडले येताचे म्हण ते हांगा तागेलें आगम जाताच खंय अनंत व्रताचे व्हड पर्वकाल खंय सबंद गांव भर पावस पडका तसं मोड रेडी जावन आस खंय जाल्यार जन भरला तागेलें देवस्थानाचें आमगेलें तें शिलामय बिंब हांगाचे राम मंदिरांत व्हरून दवरता सबंद एक घंटभर पावस पडा खंय ते दुसरो दाखयता आसतो आपणे चमत्कार कशी मुखार सून म्हण तेच प्रकारचो प्रतिनित्य प्रतिक्षण तागेलो वैभव वाडोवंक येत आसा. इतलें न्ही परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामी एक आज्ञा म्हण तशी हांगा तूं प्रतिश्ठापन करता खंय मुखार सून पूज करता म्हण जाल्यार नॉर्थ केंद्राच्या पळोवकार वैदिकांक म्हणगे ताजेन म्हाका एक मेळून भाग म्हागेलो गांव पेरोळ्ळी होन्नावरांत म्हागेलो अनंत भट माला पूत हांव कृष्ण आनंद भट म्हूण म्हागेलें नांव असले एक परमश्रेश्ठ गुरुवाऱ्याल आशिर्वादान एक 108 पुण्यक्षेत्रांत एक विशेष देवाल एक सानिध्य पूर्ण जावन आयलें हें शिलामय देवाक आमी एक पूजन करचें सौभाग्य मेळ्ळें. हांगा पूज म्हळ्यार सकाळीं एक 6 घंटा म्हणटना नेड ओपन जाता तशी हांगा आमगेले नित्यान एक संध्यावंदनान करून 7:30 म्हणटना निर्माल्य विचारसनेची आरती करताची ताजे मागीर आमगेले नित्यान एक कसं पवमान आनी कसं आयुस्तुती पारायण के विष्णू सहस्राम के सप्तशीत पारायण के असं आमगेलें आमी मठांक कसं शिकल्यांचें किंवा कोणालें हांगा सेवा उरता कसले त्या विशयान कसं जपारत आसना ते करता उरताय. ताजे मागीर 12:30 म्हणटना ताजे फुडें महापूजा मंगल आरतीचें एक निरीक्षा म्हणटना 12:30 म्हणटना महानैवेद्य महामंगल आरती 1 घंटे पर्यंत म्हळ्यार कोणा भजकाल सेवा आसलेली तांकां ते प्रसाद दिवच्यो. तदनंतर 1 घंटेक नेड बंद जाता. सांजे वागीर वापस 6 घंटेक नेड ओपन करचें दीप नमस्कार म्हणटा हांगा. तशीं दिसा
बाईल ते भजक व्यंकटरमणाला तरी विश्वास दवरले हांगाच्या गुरु नमन म्हणून आसते ते म्हणजे की विष्णू सहस्रनाम म्हणजे ताजे मागीर चंद एक सुश्राव्य श्रीकंठान तेगेले हरिगुण गान करताय 8 गंट म्हणटा पुन्हा रात्री पूजा मंगल आरती ते नैवेद्य कसं केलें ते आईल भजकांक वांडचें 8:30 म्हणटाना नेड बंद जाता असल हें हांगाचें एक परमपूज्य स्वामीला आज्ञानुसार देवा प्रीत जावं तशी तो आमगेल्या हातान हें पूजन करून घेता आसा वैभवा दिवस युगादी परब म्हळ्यार पंचांग श्रवणकी जाता तदनंतर वैशाख शुद्ध दशमीक कल्याणोत्सव म्हणून जाता तशी दिसा ज्येष्ठ मासांतू शुद्ध पंचमीक परमपूज्य सुधींद्र स्वामीले अमृतस्थान प्रतिष्ठापन जाल्लो दिवस म्हणून वर्धंती उत्सव म्हण करताचे ते दिवस शतकला अभिषेक सानिध्य हवन अशी जात्रितांचे प्राकार उत्सव की अशी वैभवाच दिसा उत्सवांतू आमगेले सर्व आमगेले गौडसार समाज हांगा तिर्थेडे पेंटेचे आबाल वृद्ध स्त्री पुरुश हांतू इनवॉल्वमेंट म्हणटा एक सहभागित्व घेवन तन्नी दिसा पुनीत जाताचे आनी ते देवाला सेवा कशी केलें ताजे दशपट शतपट तांकां लाभ हांव की तांकां मनान तृप्ती जावं तशी वृत्तींतू म्हणणे घरांत सुख आनंद असले एक भयंकर हो अद्भुत गात्राय म्हणटा पळय अर्थपूर्ण जावन तो हांगा येवन राबला भोवतेक म्हाका दिसता आत्तां आमकां दिसता आसा जाल्यार खंयची युगांत हे परमात्मान हे स्थळार पूजा करून घेतले कारण म्हळ्यार हे हो जाग आसा पळय कितकी लोकांक घर आशिल्लें खंय ते कोणाक तांतू सरावळ ना न्हय तो आनीकलो विकता ताका वरक तांत रावचें जायनाशिल्लें म्हणटा तांत एकल्यान घर विकलें व्हड जाग गेलो दैवज्ञ समाजान घेतलें खंय कल्याण म्हणटा पारान तांगेले वरक शताय गताय प्रयत्न जाले रे जालना हांगा आमगेले पडुबिद्र शर्मा देव प्रश्न दवरले तेन्ना ताणें सांगिल्लें खंय हो कोणाक कोनाशिल्लो रे हो हक्क म्हणून राख कोनाशिल्लो जाग रे हा पुणे राबका म्हणून ताणें हट करून कोणाक हांगा राबचें दिलना रे म्हण तशच्यान ते आमगेले गौड सार समाज तांकां तें अवकाश मेळ्ळो म्हालगडेले एक सपन तें साकार हे व्यंकटरमणान हे रुपार एक अत्यंत वैभवा दिवस आमकां पळोवंक तशें अवकाश करून दिलो तसले हे परमात्माक चिरऋणी ज्येश्ठ गेलें आषाढांतू दिसा शुद्ध दशमीक चातुर्मास संप्रक्रमण करताची तसले दिसा तदनंतर श्रावणांतू भारीक वैभव हांगा एक 4 शनिवाराची विशेष एक भजनेचे आनी प्रतिनित्य एक तुळसी अर्चना म्हळ्यार एक म्हयनभर ताका तुळसी लक्ष तुळसी अर्चना म्हणून जाहीर करताची एक म्हयनो प्रतिनित्य इतले तुळसी अर्चना करून लक्ष तुळसी अर्चना श्रावण जाल्यार भाद्रपदांतू तशेंची चवथी परबेचे एक संदर्भारी गणपती प्रित्यर्थ गणहोमिकी असलें तदनंतर आश्वेजांतू नवरात्रींतू ताका दिसा मध्यानाक विशेष नैवेद्य रात्री पुजेंतू विशेष नैवेद्य आनी विशेष अलंकारूय करताचे आश्वेज जालें कार्तीक मासांतू दिपोत्सव म्हणून सुरू करताचे एक म्हयनोभर म्हळ्यार दिपावळी दिवस सुरू जालें थंय कार्तिकांतू आमगेले कार्तिक वद्य षष्टी पर्यंत चंपा षष्टी म्हणटाची षष्टी चंपा मंजेश्वर षष्टी म्हणटा पळय तो पर्यंत हो दिपोत्सव सुरू जाता सांजे वेळार एक 7 गंट म्हणटाना सेवा जर येताची तांगेले संकल्प करच्यो आनी हांगा दिपाचे एक वेवस्था उरता तांणी स्वता तांणी दीप लावच्यो आरती जाना फुडें तांकां मागून प्रसाद दिवच्यो कार्तीक मासांत उत्थान द्वादशीक सर्व मठ मंदिरां करता पळय तसले एक तुळशी विवाह वर्ग करताय उत्सवाची एक प्रतिमा ताका दिसा विशेष अलंकार करून तुळशी थंय हाडून ताका दिसा खंय प्रत्येक मेला मठ मंदिरां करता पळय तेच एक शुद्ध पूजा करून परमात्मान अनुग्रह संपादन घेवच्यो तदनंतर कार्तीक जालें मार्गशीर मासांतू तशेंची मार्गशीर षष्टी पर्यंत तें आमगेले दिपोत्सवाचे कार्यक्रम म्हणजे तदनंतर मार्गशिरांत अन्यतम अशें प्रतिनित्य अंत वैकुंठ एकादशी म्हणल्यार एक भारी वैभवाच्यो इतले व्हड दिवसांतू आमगेले समस्त एक 10,000 भजक आमगेले व्यंकटरमण पळोवचे येताय येतना तांकां वेवस्था म्हळ्यार कशी तिरुपतींत उत्तर द्वार म्हणटा म्हळ्यार तेंची कल्पना करून आयल भजकान शीद आमगेलें तें भायले प्रकार आसा येवचें उत्तर दिशेन ते उत्तर आमगेलें द्वार आसा त्या द्वारांचो ते भजकान येवचें आनी थंय उत्तर द्वारांतूय एक आमगेले हे व्यंकटरमणा हे कशी आसता तसलो एक काष्टमय प्रतिमा रचन केलें थंय दवरता ताका विशेष अलंकार करताचे ताका पळोवचें तदनंतर तांगेले संकल्प कसलो सेवा आसा ताका संकल्पाक आमगेले विद्वत वैद्य कायल उरताची तांगेले कडेन संकल्प करताची तशी तो हांगे नेडेर राबता तागेले कसलो एक संकल्पाक अनुसार जेवन तागेली सेवा आसा ती परमात्मा लेगी सेवा करून ताका मागून एक आरती करून प्रसाद दिवचो असले एक वेवस्था तसले एक भारी एक वैभवपूर्ण तो सर्वांना पळोवत तसलो आनी ते दिवस येवन परमात्मा घेतिल्लो प्रसादान तांकां खंडीत बरें तांकां प्रतिफल मेळ्ळें आसा तशेंच वर्साक वर्साक तो दिवस मात्र अत्यंत वैभवाचो जावन आसा मार्गशीर जालें तदनंतर पुष्य माघ फाल्गुण हांतू दिसा ते म्हयन्यान सांगिल्लें तसलें विशेष पर्व काल म्हणटाची ते फूड दवरून ते आमगेले स्वामीजीन कशें एक आमगेले मार्गदर्शन केलें की तेच प्रकार चंदायरी वैभवार तो परमात्मा आमगेल्या हातान करून घेता आसा तागेल पुजा हे आमकां एक धन्यतेक आनी एक हृदगत मनान सांगचें म्हाका मस्त खुशी येता आसा असले एक आदर्श
एक दिव्य भव्य मंदिरांतू आमगेलो साक्षात तिरुमला सान वेंकटरमण आयलो आमके पूजा करून आमगेलो जन्म सार्थक करून घेवचे परम पूज्य स्वामीले एक आशीर्वाद मठत्रे गुरुवर्यालो आशीर्वाद अशें दिसा भारी एक चंदायरी वैभवारी जायत आसा तुमी सर्वांनी हें प्रत्यक्षान तुमी हाजी एक कल्लू सक्करे सगळी बल्लवरे बरो तें कशें ताजें गोडशान आसा तुमी खावन पळयल्यार मात दुसऱ्यान खाल्लें सांगल्यार ताजें टेस्ट कळना तशें स्वता तुमी येवन पळोवका हागेल दिसा अनुग्रह पात्र जावका आनी हाजी एक तुमी दिसा तुमगेलो जन्म सार्थकते करून घेवक म्हणून हे रुपार यूथ ऑफ जीएसपी हांगा आयिल्ले ते संदर्भार म्हाका उलोवचें दिल्लें अशें हे रुपार तुमकां एक विनम्र विनंती करता खंडित देव बरें करता श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा आपद बांधवा अनाथ रक्षका गोविंदा हरे श्रीनिवासा हरे वेंकटेश